सरकार सुमूल डेरीक सपोर्ट करता। गोवा डेरीचे दुधाचेर परिणाम करून गोंयचो दूध वेवसाय सोंपोवपाचो सरकाराचो प्लॅन आसा। देखून ते बारीक सारीक शेतकारांक पिडटात। साळांतल्या दूध उत्पादक शेतकारांनी थेट आरोप केला। साळांतल्या भुमिका दूध उत्पादक सहकारी संस्थेच्या वांगड्यांक 2 वर्सां जालीं तेंचें अनुदानच मेळोंक ना। व्हडले धोल बडोवन सरकारान केल्ल्यो येवजण्यो कागदारच उरल्यात। प्रत्यक्षात शेतकारांक कुस्कुटाचो फायदो जालो ना। बेगोबेग संचालक मंडळाची बसका घेयात, तांणी सांगला। आयकात साळांतल्या दूध उत्पादकांक। गोवा गव्हर्मेंटान बरे स्किमी उलयल्या। मेजर म्हटल्यार एक काम धेनू, एक पशुपालन आनी एक ग्रास फॉडर लागून। आनी म्हाका तरी दिसता हे स्किमी फक्त आज उरले पेपराक कित्याक म्हणटा, आज इन्सेंटीव 40%। तो आमकां तरी ह्या साळ डेरीक तरी एक ऑलमोस्ट 9 म्हयने मेळोंक ना। ऑलमोस्ट 9 म्हयने मेळोंक ना म्हणजे ऑलमोस्ट आमचो आतां एक 17 लाख पेंडींग आहा आमच्या डेरीचे। म्हणजे एवरी फार्मराचे म्हणजे ऑलमोस्ट तुम्ही धरा एवरेज एक 2 ते 2.5 लाख अशें जालेलें आहा। आनी दुसरें म्हणजे पशुपालन म्हणजे एक ती काफ म्हणजे वासराक ती स्कीम। वासराक ती केन्ना स्कीम येता, केन्ना एकाउंटार फार्मर पावता तेच कळना। वासरू मरून सुद्दां वयता तरी ती स्किमी अजून मेळना। मरून कितें वासरू वयता जो आमकां इन्सेंटीव जो मेळना ना, ते एक ताजो मेंटेनन्स आमकां प्रॉपर जायना। मेंटेनन्स आज प्रत्येक फार्मराचेर एक फार्मराचेर ह्या कालच्या गरमीन एक कित्याक फक्त एक मेडिसीन अवेलेबल ना आनी आमकां मेंटेन जायना। एक म्हयन्यान एक 4-4, 5-5 गाय गेलेल्या मेल्ल्या। आनी तशेंच सांगता कितें एक फॉडराची स्कीम आहा। फॉडराची स्कीम आहा सगळें आहा कितें पेपरार ते म्हणजे एक मेळटा म्हणजे ऑलमोस्ट ते मेळत ना। फक्त पेपर ते केन्ना मेळटा आनी कितें प्रोसिजर तेच कळना तेंचे। विचारूंक गेल्यार ते म्हणटा ते तुमी विचारूंक वयतले कितें बाबा आमचे इन्सेंटीव मेळूंक ना, आमकां ती सपोर्ट प्रायस मेळना। ते सांगता त्या डेरीक मेळूंक ना, लाडफे मेळूंक ना, मुरगांव मेळूंक ना, हेच एक्सक्यूज। एकूय रिजन मेळना आमकां। वॅलीड रिजन आसता पळय ते कशेंच मेळना। एक तर म्हाका दिसता गोवोरमेंट आमचो सुमूलाक फूल सपोर्ट करता, म्हणजे एक ते प्रमोट करता। ते खंय तरी तेंचें कितें लिंक आहा तें खबर ना, पण ऑलमोस्ट हे चल्लेलें आहा फक्त छळ करपाचो एक गोवा डेरी बद्दल आनी हे आमकां फार्मरांक सोंपोवपाचें। आनी हो पळयात आनीक एक दूध वेवसायी सरकारी स्किमींची कर्मकथा सांगता। मंत्री संत्री जाहीर सभांनी मेळाव्यांनी खूब उलयतात, पूण प्रत्यक्षात शेतकारांच्या वाट्याक कितले अच्छे दिन येतात ते आयकात तेंच्याच तोंडांतल्यान। ते गायचे आमकां इतले 70,000 रुपया आनी ते म्हणटा की आमकां 70,000क 90% सबसिडी दिता म्हणटा। कितें तर ती इन्सेंटीव सबसिडी गायची तुजी 1 वर्स सबसिडी एलिमेंट उरता, 1 वर्स सबसिडी येना। म्हणजे तुजे 70,000चे इंट्रस्टच जालो पयलो आदी। म्हणजे तुजे ते 70चे 90 जातात आनी मागीर तूं 70चे 90% सबसिडी दितात आनी परत आदी गाय तुका पडली ती 35,000क गाय पडटा। आनी ती परत जर धराना आनी कितें जालें जाल्यार ते कितें सांगतात ना ती 9.5 वर्सां तुवें पोसपा जाय, मरासर पोसपा जाय। म्हाका सांग एका तरी गाय जर ती फॉल्टी जाली, एक गायचे अंजूल बाबा रावत म्हणटा तेणें गायी हाडलेले, तेजे एक गायचे 3 पाने फेल जाले। तेणी आतां एप्रिल सगळें दिलें, आतां दिवन आतां 1 वर्स जावन गेलें। आतां गाय हाडली आनी गेले 3 पाने फेल। ती गाय आतां तशी बश्टी गोठ्यान पोसता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।